आयतारा साव झुजेदी आर्यल हांगासर इगर्जे लागसार पार्क केल्ल्या गाडयेचो हारसो फोडून चोरी केली। 6,000ची रोख रक्कम तशेंच कांय दुकुमेंत ह्या चोरयेन चोरांनी फारयले। पुलीस फुडलो तपास करता। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। फ्रेडी जवान सांजे आर्यल आज जुलायची 9 तारीख आयतार आमच्या इगोर्जेन लोक मिस आयिल्लो आपल्या गाडी घेवन आनी ग्राउंडार गाडयो पार्क केल्ल्यो। 7:45 मिस आसलोले। मिस आसून हे हिंग चोयल जाल्यार ही गाडी फोडो आहा आनी हे गाडयांक भितर फातर आहा। फातर आनी गाडी फोडल्या आनी हितून पर्स वयला। हितू कितें डॉक्युमेंट आसलोले ते चोरये घेवन गेले। एक बॅग आसलोले, पयशे आसलोले, तेगे ATM कार्ड आसलोले। आतां आमी हो व्हिडिओ कोताय कित्याक लागून लोकांक अवेअर करपाक इगोर्जांनी देवळांनी मॉस्कांनी हें जावपाक शकता आनी आमगे लोकां गेले कितेंय वस्तू आपल्यागे घरच्यो वस्तू गाड्या दोश न्ही एक विनंती आनी जात जाल्यार कोणूय खंयचोय कोण अनवळखी मनीस आहा जाल्यार त्या कसो निचार करपाक इल्लीशी कापस्ताद दवराय। कित्याक आज हिंग आमगे सांजेर येला जाल्यार दुसरे कडेन जायना जाच्याक। आतां पुलीस येयल्याय, पुलीस आपल्यागे इन्वेस्टिगेशन कोताय कोण आनी कात्ते दुसऱ्या सायडीन कॅमेरा आहाय तेंचेरूय आज चोयतले कोण आनी कात्ते। हांव इतलें मागोता पुलिसी कडेन येसोल्यांक जेन्ना कितें जाता जात तितू बेगीन कारवाई करून तांकां दोचे आनी आमगेल्यांक न्याय दिवचो। देव बरें करूं।